कळंगूट दर्यादेग वाठारांत पर्यटकांचो उणाव जाल्ल्यान आता थळाव्या व्यवसायांचेर संकश्ट आयला। दर्यादेगेवेल्या जायत्या शेक धन्यांक आपली शेकां बंद करची पडला। शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोज आनी कळंगूट सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी हे परिस्थिती विशीं गंभीर हुस्को उक्तायलो। ह्या घडामोडीचो थळाव्या रोजगाराचेर व्हड परिणाम जावपाक लागला अशेंय तांणी सांगलें। सद्या कळंगूट मेन बीचीर तुवाय वाडो म्हणटा पळय त्या वाड्यार आयज हांव उबो। आयज तुमी फाटीं कॅमेरा वयरसान फुडें तर मारून दवरलो, ह्या वाड्यात 18 शेकां आसता। आयचे तारखेक एक पासून शेक ह्या बीचीर तुका दिसती पडना। एक पासून ना, ही आयज काडलेली ना, ही 15 दीस पयलींच काडून दवरल्या लोकांनी। कित्याक बिझनस ना जाल्यार शेकां आनी दवरून करतलो कितें तूं? स्टाफाचे पैसे दिवपाक जाय, तुका सिलिंडराचो प्रॉब्लेम आहा, सगळ्याकूच प्रॉब्लेम आहा। फकत तुवाय वाड्यांनी आख्या वाड्याची काडल्या जाय। फुडें तूं गारवाड वयशी थिंगा बीन वदली शेकां काडल्या, फाटल्यान माड्डवाड वयशी थिंगा बीन वदली शेकां काडल्या, फुडें वयशी सगळ्याकूच शेकां काडल्या। फक्त आतां सीजन पळय चलता न्हू, आनी हेच्या फुडें पळय सीजन चलतलो। फकत ज्यो मेन बिचाच्यो ज्यो मेन एंट्रन्सीस ज्यो आहा न्हू, थंयसर शेकां चलतली। जरी तर शेरकार आमचो तर ह्यो सारकें पावल तर उखली ना ह्या आमचें ट्युरिजम सांबाळपाक, जाल्यार शेकांचें आनी फुडें आनी चड व्हडलें बरेंपण दिसती पडना। शेकांचो तो धंदो चलयतलोय जाल्यार मेन म्हणटा ते आमकां फॉरेन ट्युरिस्ट। ह्या फॉरेन ट्युरिस्टाक न्हयच फकत आमचो गोंयचो सरकार, हाका सेंट्रल सरकार पासून हाका जबाबदार आहा। हेच्यो विजा मेळोवपाक तांकां इतलो हॅरेसमेंट जाता की ते आनी तुका गोंयांत येवपाक मागना। There are certain places जो तर तूं तुजी रेट सारकी फर्म दवरशी जाल्यार तुका तसले ट्युरिस्ट येयना तितून। आयज थोडी हॉटेलां चलता कळंगूटात बरी, म्हणजे बरे भाशेन चलता आनी ओनर चलयता, काजा सेवना हे आमी चलयता। दो वी विल नॉट गेट 100% occupancy, we are getting 70% occupancy and we are getting good rates. And the government is also making money on those rates, like 18% they charge करता आमकां for a room where we have to give the state government. So it is always there, like a taxi. आमच्या हॉटेलाची टॅक्सी आहा, we have to pay 5% to the state